सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता इनो आनी डेलिया कायादो आपल्या लग्नाच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या घोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मारियन मिस्किता हे आमचे भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया कार्तिक आनी निकोल आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचेय पासत मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी, जोसेफ कॅन्डिस आनी फॅमिली, बिहायंड एनएसडी जॉन सेबेस्टियन आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, आमी जेजूची चाकरां पाटलावदारां कशी आमी चाकरी करूंक वेता ती जेजूची चाकरी जी जेजून आमकां करून दाखयल्या ती. पूण जायते पावटी आमी जेजून व्हडली जावपाचें आमी काम केलां वो आमचो एटिट्यूड ते भाशेचो जाला. जायते पावटी आमी देवाक जाय तें न्हय पूण आमकां जाय तेंच आमच्या वाद्याचें केलां. असल्या सगळ्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बो काकलुत्सारा देवा, पासकांचो गूट समारंभून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडूंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचूप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस तावन तारवार बसून पानफिलेच्या पेरगाक गेले. हांगा तावन तांकां सोडून जुवांव जेरुजाल्याक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगा तावन फुडें वचून पिसिडेचे आंत्योकेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समृतींतली आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतली वाचपा जातच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरजेक उपशा करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातांत खुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान
आमच्या पुर्वजांक विचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तांत आसली तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळली. कानानांत 7 राष्ट्रांचो भस्म करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी ये पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामीनच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निगडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खुशयो तो करतलो. आपले बासावणे प्रमाणे दाविदाचे सोस्तींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायलाचे परजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगडलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाण्याच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका पावना. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें हांव. परतून म्हणयात, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें हांव. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें हांव. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोड करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें हांव. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें हांव. उद्गार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेल्यांतलो मालगडो दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमची पातकां. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुआवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसाचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, आपल्या दोनयाहून चाकोर व्हड न्हय, तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयला ताचेहून व्हड न्हय. हें जाणा जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विचून काडल्यात तें हांव जाणा. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळोवन येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी म्हज्या काळजा सारको हांव तुमकां दावीद दितलो. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता भाग्योन पावलो आख्खो सोडवणेचो इतिहास एके भाशेन थोडक्यान ह्या लोकांक सांगता. कोण हे लोक? हे जुदेव. आनी जुदेवांच्या देवस्थानान ते भितर सरले तेन्ना पावलूक आनी ताच्या सांगात्यांक जरी तर तुमकां लोकां लागीं उलोवंक जाय जाल्यार तुमच्यान लोकांक उपशां करूं येता, म्हणजे तुमी तांकां हें उतर सांगूं येता. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वाचल्या उपरांत हें तांकां म्हणलेलें. आनी तेन्ना पावलून आख्खो सोडवणेचो इतिहास तांकां थोडक्यान सांगलो. आंतियोकेन, पिसिदियेचे आंतियोकेन ते आसात. आंतियोकेन जेजूच्या पाटलावदारांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलेलें थंय. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां जेजूचीं पाटलावदारां, आनी आपलो पाटलाव कशे भाशेन जावचो तें जेजूय आमकां कळोवन दिता. जेजूचो पाटलाव करप सेवेचो, आनी सेवा जरी तर आमी करतले जाल्यार आमकां जाय तसली सेवा न्हू, पूण जेजूक जाय तसली सेवा. कित्याक खूद जेजू आपूण सेवक जावन आयलो. जशें जेजून म्हणलां, हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. आनी देखूनच ताणें हेंय म्हणलां, कोणूय चाकोर आपल्या दुनिया परस व्हड न्हय, आनी पाटयलोलो आसा तो पाटयला ताच्याहून व्हड न्हय. म्हणटच जेजू आमकां हो संदेश दिता तो आमी बरे भाशेन समजून, देव आमच्याहून व्हड. भोव करून आमच्या भुजार कसलीय जबाबदारी जरी तर देवान दिली, कितेंय करूंक आमकां वेंचून काडले जाल्यार आमचेच अस्तंगी न्हय, वा आमच्या व्हडपणा पासत वा आमकां बरे बरे गूण आसात देखून न्हय, पूण देवान आमकां वेंचून काडल्यात देखून. आनी देवान जरी तर आमकां वेंचून काडल्यात कसल्याय कामाक जावं तें, ल्हान जावं व्हड जावं, देव जेन्ना आमकां वेंचून काडटा तेन्ना देव आमकां पात येता. देव आमच्या भुजाचेर ही जबाबदारी दवरता जाल्यार जाणा जावचें, देव तुका पात येता. तर देव तुका पात येता तेन्ना ताका तूं कसलो जबाब दितलोय? देवाक निराशे करतलोय तुजे बेजबाबदारे वरवीं, वो खरेंच जबाबदार जावन तूं देवाक खुशाल करतलोय? आनी देवाक जेन्ना तूं खुशाल करता, तूं जबाबदार जावन मुकूट तुका मेळटलो. हो मुकूट आमकां सगल्यांक दवरलेलो आसा. तो घेवंक आमी ह्या संवसाराची वाट चलता आसतना भाव भयणीनो दिसाच्या दिसाक भार घेवपाक जाय. तर आमकां ही कृपा मागुया. आमी जण एकल्यान आमचो वावर करूंक, आनी हे भाशेन आमी जण एकलो देवान वेंचून काडलोली, देवान पाटयलोली, आनी देव खुशाल जाता तसलीं जावंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. C8, page number 31. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या नाट्यभूमी चुलीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. बो वर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमोळ तुजे मुखार चडून दी. आत्म्यान तशें शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवंक कोनवाडायेन आमकां करपा दी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरी एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या नांव सोनी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नांव सोय सोनी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घुट परगटुया. सोबिया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक काशींतले पियेता तितले पावली तूं वैभवानी आसत. आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ 14 आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. चाकोर दुनिया परस व्हड न्हय,
पाटयला ताच्या ओन व्हड न्हय. आमी जेजू सांगता आनी जेजू खाला सदांच आमचें म्हणयारपण चलोवंक आमकां करपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्ल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. जुआंव फारिया, रेजिना मुंदीचो आमचो भाव, क्रिस्पिनो फारिया हाचो बापूय सोंपून गेला. आयज सांजेर 3:45 वाजता ताचो इंतेर जातलो. इफ आमी दिपासत मागुया. फाल्यां शुक्रार 6:30 वाजता सकाळीं भोवपवित्र संस्काराची बोजोण, त्या उपरांत मीस. सुर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. U16 पेज नंबर 239. आमकां तूं सांडू नाका. Punta